कोविड काळात येवपी चवथीच्या संदर्भात आढावो घेवपाक उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकरान काणकोण तालुक्यांत थळावो आमदार इजिदोर फेर्नांडीस पुजारी सार्वजनिक मंडळ सरपंच काणकोण पालिकेचे नगरसेवकां बरोबर शेनवारा बसका घेतली। चवथ ह्या वर्सा साद्या पद्दतीन करची म्हण सुचोवणी मंत्री कवळेकरान दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। इनिशिएटिव्ह घेतल्या की लोकां फुडें वचपाक, लोकांचे व्यू घेवपाक, कित्याक ही जावन आसा एक उत्सव की आख्ख्या भारत देशाक बाबा मांडटा। सो ह्या उत्सवान आनी हे बाबा कोवीड कशें बाबा आमी हाताळप म्हणटून हे गव्हर्मेंटाचो, आमच्या गव्हर्मेंटाचो एक बरो इनिशिएटिव्ह लोकां फुडें वचून विचारपाक। कित्याक हे देवस्थानाचेर आसा, देवस्थानाचेर हुंय बाबा कितें गव्हर्मेंट इंटरफियर जाता जाल्यार बाबा 10 फावटी चिंतचें पडटा। सो व्यूज लोकांचे घेवन त्या प्रमाणे मागीर डायरेक्शन दिवपाचें। सो ह्या पासून हांव आमच्या सरकाराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक बाबूक चड आनी चड बरें करूं म्हणटा की तेमी हो इनिशिएटिव्ह घेतलो। आयज अशें आमी मिटींग घेवपाचें कारण अशें की जे आतां सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसा ह्या वर्साक जेन्ना चवथ येता तेन्ना आमी आयज आपयल्ले सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी सगळे पुरोहीत किंवा म्हळ्यार भटमाम सगळे ते पुरोहीत जे आसा ते स्वता आपूण घरांनी वयता आनी बाकीचे तांचे भटमाम आसात तांकां धाडटात। तांकां बाकी सगळे आमी आमदार म्हणून डेप्युटी स्पीकर ते आसले, तेजे भायर डेप्युटी कलेक्टर, नगराध्यक्ष, कावन्सिलर, सगळे सरपंच, सगळे बाकीचे डिपार्टमेंटाचे लोक खास करून आमी तेंची म्हणणी पयलीं आयकून घेतले। कोणाचे जे आमकां सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान ह्या वर्साक म्हणजे प्रत्येकाक दिसता की चवथ मोठ्या प्रमाणात करची। दर वर्सा आमी 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस करता। पूण ह्या वर्सा तुमी कितें चिंतलें आसा हें तांकां आमी पयलीं सांगलें आनी मागीर तांकां आमी तेमी काही लोकांनी अशें सांगलें की आमी ऑलरेडी मिटींग घेवन थरयल्लें आसा की आमी 9 दीस 11 दीस करची ना। आमचो सांगपाचो प्रयत्न इतलो आसलो तांकां की जी आमकां ही महामारी जी आसा ह्या महामारीक जर आमी खंय कंट्रोल करतले जाल्यार आमी ह्या वर्साक जी चवथ आसा ती सादे प्रमाणे करची पडटली। कित्याक चवथ जी आसा ती आमकां एक आमी जाणा की हिंदूचो मोठो सण आसा। ह्या सणाच्या निमित्तान जे जे पयस असलेले लोक सुद्दां आपल्या घरांनी येतात, सार्वजनीक म्हणल्यार सुद्दां लोक सगळे येतात। तर तरी देखून हांगा ह्या महामारीचो विचार करून जे कमीच कमी म्हणजे कोण 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस करी चड दीस न वाडवता आनी जर येदा कदाचित जर तांकां थोडे दीस दवरचे सुद्दां पडले जाल्यार सादे प्रमाणे चड मोठ्या प्रमाणात करची न्ही, किंवा गाजो वाजो करचो न्ही, कोण म्हाका बेंजो लायतात किंवा डीजे लायतात असो प्रकार घडचो न्ही, किंवा महानेवेद खास करून चड करून करचो न्ही, एवॉयड करचो। कित्याक महानेवेद जर तो टाळलो जाल्यार गर्दी टाळपाक शकता।